Since eons, when mankind learned to cook with salt, salt extraction has become a livelihood for many people. Food is insipid without salt. It is the most important ingredient in cooking. Many fights occur in families due to less or more of salt in food. In almost all the coastal states of India, sea salt extraction is next to fishing for locals. Goa is one among them, which is currently renowned for tourism, and this traditional occupation here is in decline. Once, this trade played a vital role in the economy of Goa, which was practiced by a few communities. But today, this occupation is surviving only because of the concerted efforts of people in some villages. आमचो माय पायच आगोर काडून येयलो इतले वर्सां तेच फाटल्यान आमी आगोर काडूंक लागले. आगराचेर वयर सरलाय आमचो हे भाटयेचो लोक आगराचेर वयर सरलाय आयज थोडे आनी आयज पासून धंदो कोत्ताय आनी हे आगराचें काम करपाक खूब त्रास आय मनशाक. पावसांनी बुडून आसता आगोर आमी न्हांवंक वयता न्हू मागीर पोत्ती आमी नोव्हेंबर नेता पूण आमी येवन हे सुकयता आमी हे पंपान सुकयता आमी पंपान सुकोवन आनी सामकी ड्राय कोत्ता आमी सुके कोत्ता सुके करून आनी पोत्ती न्हंय उदीक घेता आमी मागीर गुड्डाणी घालता कित्याक उदीक घेवन येता ही दोन आदे आहा न्हू ते गुड्डाणी घालता आमी गुड्डाणी घालून मातशी पातळ जाता न्हू मागीर हांवें लेवल कोत्ता थोडे पोन्ने बिन्ने मीठ आहा ते न्हू मात्ता आमी अशें जावपाक उगलून येवपाक ती उकल्ले मुगोत कितें मातशी जालें न्हू आनी पोत्ती ड्राय कोत्ता जालें मुगोत आनी पोत्ती ड्राय करून मागीर आनी उदीक सोडून मीठ काडटा सकाळची आमी आतां मीठ वयर काडटा न्हू मीठ वयर काडटा आनी जालें आमचें काम कितल्यांक काडतो तशें कांय ना. आतां सांजची 3 देंवता मीठ आतां एकट्यान कोत्ता दोत्ता पूण ती आतां बायलो मनशां आहा न्हू ती आतां धुवन वयर काडटा. मोबोट जाले पावस पडले कांय ना लॉस आनी हें वात आहलें न्हू आनी कितें मेवता आमकांय मेवता पात्रांकूय कितें मेवता. Salt pans, locally known as mitagar or mitache agar, are ponds used for collecting sea water where the salt is retrieved after the process of natural evaporation. Extraction is the oldest means of salt harvesting. The process is simple but extremely exhausting and requires daily work for about 5 to 6 months. 4 महिने मीठ काडटाय 6 महिने आमी निस्तें मारताय 6 महिने पावस येयलो म्हणटा आगोर बुडयताय आमी 4 महिने मीठ काडटाय सारकें म्हणल्यार फेब्रुवारी मार्च एप्रील मे लेगून आमी कितें मेयाचो मायाचो म्हयनो धरूंक जायना मायाच्या म्हयन्याक पावस पडलो काबार एक्चुली 4 महिने कशें मीठ काडटाय आमी. समज आमकां पावस पडलो जावं अशी मोबोट जाली मीठ पिकना आगराक पावस येयलो आमी आगोर बुडयता नुस्तें येता भितर नुस्तें घेतात पोत तें मागीर नुस्तें मारून पोत मागीर मिठाक हें कोत्ताय. आमचे एक पायप आसता थिंगा गायलोलें त्या पायपान आमी जाय तितलेंच उदक घेवचें पडटा आमकां आगराक चड घे जाल्यार आगोर पिड्ड्यार. आतां आमी आयज घेतलें जाल्यार आमकां 1 वीक तें उदक येता जाल्यार तशें घेवपाक जाय उदक काबार जाल्यार तें पोत्तें पायप सोडून पोत्तें उदक घेवंक जाय आमकां कळ्ळें. आनी नाजाल्यार चड तर घेतलें तें पायपां उक्ती करून घेता आमी बारीक पायप तें
आमी थिंगा रावचें पडटा पूण गेलो भोंवपाक आनी साप्पन आख्खो बुडोवन काबार म्हाजे आनी कांय येवप ना इतलेंच आमकां विकाक एक विकाक जाय तितलेंच उदक आमी घेताय मागीर तें जितलें उदक तापता न्हू हो हीट मेवता उदकाची तितलें मीठ आमकां चड पडटा चोऱ्या आमकां उदक तापना हें मोवपट जाल्यार मीठ कांय ना आमकां पळय आयज आगोर पडोंक ना मातशें पडले थोडे पडले जितलें आमकां हीट मेवता वत मेवता तितलें आमकां मीठ चड येता आमकां आनी जितलें हें उदक तापता तितलें दवरता तें आमी कित्याक डेली उदक घेयनाय आमी विकाचें उदक कशें घेवन दवरताय. The salt harvested in the beginning for a month contains impurities of mud and clay, due to which it is mostly used as a manure or as a termite repellent for coconut and other trees. The salt extracted after that is the white salt used for consumption. मीठ आमचे सगळ्याक यूज जाता फॅक्टरीनी यूज जाता जो हावपाक यूज जाता झाडांक माडांक घालपाक यूज जाता चडशें आमी हें आमचे ल्हानपणी हेंच मीठ खावन येयलें आमी आनी लोक इतलें वत्ता आमचें मीठ आजून पासून वत्ता आनी हें नॅचरल मीठ आमचें सामकें व्हडलें मीठ आनी खंय दुसऱ्या गांवांक मेवचो ना आमचे फाटले गांवांक हें मीठ मेवता ते दुसऱ्या गांवांकूय मेवचो मीठ आमचे मनीस आमचे गांवचे लोक गाडयांनी घेवन व्हरोन विकता गांवांनी भोंवता आनी हिंगाय व्हरोन विकते आमचे व्हरोन येता कोणे गाडी घेवन येता विकता आमी बाजाराक आमी डायरेक्ट मार्केटाक व्हरना आमी दुसरो लोक आमचे कडच्यान वता मार्केटाक विकता आनी खंय विकता ते आमकां आमचे कडच्यान वता ते सगळे हे मरे आदी सान आमी हे माडाक घालून येयल्ले आसा हां तितून जीव बिव पळय कितें आसता तो सगळो मरता आनी तेका रोटो बिटो लागना ह्या खातीर हे मीठ व्हरता आनी मागीर तें नाल्लूय बरो जाता हे आदी सान हे पयलीं सान करून येयल्ले आमी हांव बार्देजान रावपी रे हरशीं आनी त्या आदान आमच्या आडफोड्यां खूब कसले आगर आशिल्ले आतां ते आगर सगळे पीठ तेणी हॉटेलां बांदले हे स्पेशली पळय हे काळें आहा न्हय ते झाडांकूच यूज करता आनी ते हावपाक आहा ते धवे आसतात ते रिफायन आनी एक फावट तेका हें करता हें पयलेंच राफ येता पळय ते आमचे मीठ होपता लोक तोड आतां मारूंक आहा म्हणटाय आनी कोण कोत्ताय आतां पयलीं सवाय आहले आतां मारूंक कित्याक काय जाताय म्हणलें पावसान मीठ जायना खरें म्हणलें आमचें मीठ सारकें तें आतां पळय भायलें मीठ येयलां हेज्या पयलीं मरे बेठेंच जालें की हें सॉल्ट बरें न्हय म्हणून कोणें WHO काडलें हे सॉल्टान हायडीन ना हें ना तें ना म्हणून पूण तें सगळें फॉल्स ह्या मिठान सगळें आसा आनी लोक आतां परते हें व्हरपाक लागले आदी डिफरंट खूब आहाले आदी कितें जातालें आदी पावस ते भाशेन आतां येता तसो पावस आदी येयन आहलो जाय तशें मीठ पिकतालें आतां मीठ तितलें पिकना मोदें पावस तर पडलो तुजें मीठ हें जमीन पिड्यार जाता मीठ येयना हय आतां मोदें आमकां डिसेंबराक पावस पडलो पळय तेजेर आमचे आगोर पिड्यार जालें आतां मातशें चालू जालाय तें आतां पयर आतां हिंगा आतां सगळ्या गोंयाक पावस पडला आमचे भाटे गांवांक पावस पडोंक ना तरी तो पावस पडलो न्हू आगोर नाकाय आहले आतां ते रोट्टो जाले आमचे मानाय हे ते रोट्टो जाले पावस पडलो जाल्यार पूण सांगूंक जायना आजून पासून पावसाचे पावस चालूच आहा इतलीं वर्सां जेन्ना आमी इतलीं वर्सां आगोर काडलें केन्ना आमकां गोवोरमेंटान केन्ना विचारूंक ना नाजाल्यार केन्ना खबरूय घेवंक ना बाबा ते कशें कितें कोत्ताय तुमी कात तें तेका लागून गोवोरमेंटान जर आमकां हेल्प केलो न्ही आग्राक लागून जाल्यार आयज आमचे आगोर सगळें मीठ काडटो आहले आमी आगोर आतां उणें म्हणून 10 सुमार पाड आहाय आमचे आगोर आमकां जाय उक्तोन केलोले आमकां तें मनाई मेवना गोवोरमेंटानी कितें आमकां हें केलो जाल्यार आदार केलो जाल्यार आमी आमच्या आगोर काडटो आहले आनी आमचें कितें आग्राचे ते फोय पळय आहाय न्हू ते हें जालोलें आहाय आमकां उदक चड जाता आमी बांदाचेर पे जाता बांद मोडटाय आनी थोडे भितर आहाय
आगोर न्हू ते प्रॉब्लेम जाता रस्त्या खातीर मातशें तितले प्रॉब्लेम जायना आतां कितें हाडून कचरो उडयता हें कोताय गोवोरमेंटान बंद करूंक जाय हें. Even though locals prefer using indigenously prepared salt, there is competition from industrially produced iodized salt, mainly because it is difficult to cope up with the rising demand. In recent years, we have seen very few willing to take this up as a profession due to the low income and lack of local salt pan workers, thus leading to an overall reduction in the number of salt pans in Goa. आमचे आतां भुरगे आहाय न्हू ते हें काम कोत्तो न्हय आमी आहाय आतां आमी कोत्ता अजून पासून कोत्ताय आमी ह्याच फुडें आमचे भुरगे हें काम कोत्तो न्हय पूण आतां पळय आमी कारवार सोडून मुनीस हाडटाय तेचे भुरगे आतां फुडें फ्युचराक हें कोत्तो न्हय तेचे भुरगे स्कॉलरशीप वयताय आतां कितें आहाय तेच कोत्तोले ना थोडे कोत्तो न्हय आतां हिस्ट्री जाल्यार आमी उपतोन हे गोवोरमेंटान उपतोन करूंक जाय आमकां गोवोरमेंटान आदार दिवंक जाय आमकां हें मीठ हें करपाक. तरणाट्या खातीर हांव मॅसेज दिवंक शकना कित्याक मरे आतां भुरगे हांगा सगळे शिकलेले आहा आनी ते ह्या फिल्डान वचूंक सोदिना कित्याक हांगासर तुवें आख्खो दिसभर रावंक जाय वतान करपाक जाय आनी हांव नकळो हेजी रिटर्न ताका कितली मेळटा ती प्रॉफिटेबल आसा काय ना तें आदले पयले आमचे गोंयचे काम करताले तितून आतां गोंयकार कोण वचय हितून वचना आनी चडशे कर्नाटकाचे भायले आहा तेच काडटा आदी सारके आदी गोंयकारूच आसताले हितून. आतां कितें तो आतां आमकां पात्रां बरें कोत्ता आमची पात्रां आमकां बरें कोत्ता ती आमी हा पूण कितले दीस आसतले पळय तितले दीस हा म्हणजे मनशाचें सांगूंक जायना.